मोगा भाव भयणानो, लुकाच्या ह्या 22व्या आविसरांत 2 गजाली पळोवंक मेळटात. रातीच्या वेळार जेजू जेरुजालेमांत रावलो ना. त्या शारांत ताका नाकारलो आनी ताणेन सुद्दां त्या शाराक नाकारलें. ताच्या ह्या पृथ्वीवेल्या निमाण्या दिसांनी ताणें जर एक रात मळ्यांत ना तर बेतेल ह्या सुवातेचेर सारली अशें आमकां दिसून येता. दोनयाच्या जेवणा उपरांत तो मळ्यांत गेलो आनी त्या निमाण्या दिसांनी त्या सुवातेचेर अवचितूच घडलें. त्या सुवातेर ताणें दुस्मानाचेर जोईत वेलें. काल्वरीच्या खुर्साचेर ताणें जोईत वेलें. ताजी सेवा सुरू जावच्या पयलींच सैतानान ताजी परिक्षा घेतली. हें आमी पळयल्लेंच आसा. जर तो सैतानाक बोजलोलो तर संवसारांतलीं सगळीं राज्यां ताका फावो जातलीं आसलीं आनी खुर्साचें मरण ताका फावो जावचें नासलें आनी आमकां सुटका फावो जावची नासली. लोक आमकां सांगता की सैतानान कांय वेळा पुरतो ताका सोडून गेलो, पूण तो परत जायते फावटी परत आयलोलो आसूं येत. पूण जेजूच्या पयलींच्या सेवे पासून सैतानान ताका खुर्सा पासून पयस दवरलेलो आसलो आनी आतां निमाण्या वेळार सैताना पासून ताजे निमाणी परिक्षा जावची आसली आनी ती जाल्लीच आसली अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. तुमकां उगडास आसतलो जें कितें घडलां ताजो आनी जें कितें आमी फाटीं शिकल्यात ताजोय. जेजून आपल्या शिसांक सांगलेलें आसलें, तुमकां दूख आनी त्रास सोंसचे पडटले म्हणून, आनी आपणाकूय दूख आनी त्रास सोंसचे पडटले. आनी आपलो दुस्मान आपणाक मारतलो. तेन्ना पेद्रून म्हटलेलें, दोनया, तुजेर दया आसूंनी. अशें तुका केदींच घडचें ना. दोनयान पेद्रूक दिल्लो जबाब तुमकां उगडास आसा. मॅथ्यूवाचो 26वो आविसर आनी 23वी वळ आमी वाचुया. आरे सैताना, म्हज्या पासून पयस वच. तूं म्हाका आडकोळ जावन आसा. देवाच्या गजाली कडेन तुजें लक्ष ना, मनशाच्या गजाली कडेन आसा. खुर्साचेर सैतानाचो कसलोच अधिकार नासलो. मळ्यांत जेजूची सैतान परिक्षा घेता आनी ह्या वेळार दोनयान ताका पळयल्लो आसलो. जेजू त्या सुवातेचेर आसलो. तो आपल्या शिसां कडेन उलयतालो. तुमची परिक्षा जातली हेंय तो तांकां सांगतालो. लुकाचो 22वो आविसर 41 आनी 42 वळीन आमी पळोवया. तुमी एक फातर कितलो पयस मारूंक शकतात हो एक प्रश्न आसा. तितलो पयस आमचो धनी जेजू शिसावून पयस गेलो. म्हणजेच ज्या सुवातेचे शीस आसले तांचे पासून तो पयस गेलो आनी उपरांत दिमेचेर येवन ताणें मागणें केलें. ताणें अशें मागणें केलें की, बापा, जर तुजी खुशी जाल्यार हें पात्र म्हजे वेल्यान पयस जावचें. कांय जाणांचें अशें मत आसा की तो खुर्साचेर मरच्या पयलीं, म्हणजे ताका खुर्साचेर खेळावच्या पयलीं तो बरोच भियेल्लो आसलो. पूण हातूंत म्हाका कांयच खरें अशें दिसना. ताका भिवपाची गरजूच नासली. त्या खुर्साच्या लांकडांत कांयच बळ नासलें. जर गोळ लावून ताका मारलेलो आसलो जाल्यार तातूंत कांयच म्हत्व उरचें नासलें आनी तें पात्र म्हणजे आमचें पातक जावन आसा. हेंच खूब वायट जावन आसलें आमचें पातक. कितलें मेळ्ळें आनी कितलें वायट तें. आमच्या जिवितांत कांयच बरें पडनासलें. पूण ताणें तुज्या आनी म्हज्या पासत त्या खुर्साचेर मरूंक येवजिलें. तो देवाचो पवित्र जावन आसलो, देवाचो पूत जावन आसलो. जेन्ना म्हजें पातक ताचेर घातलें तेंच खूब वायट जावन आसलें. म्हाका खबर ना मनीस इतलो वायट कित्याक चिंत्ता म्हणून. म्हजें पातक जें ताचेर घातलें तेंच कितलेंशें वायट जावन आसलें आनी त्या पातकाचो कांय वेळ ताणें विरोध केलो. पूण
ताणें म्हटलें, दोनया, म्हजी खुशी न्हय तर तुजी खुशी जावनी. दोनी जेजू मनशाची खुशी करूंक येवंक ना तर बापाची खुशी करूंक आयलोलो आसलो. ह्या संवसाराचेर मनीस म्हूण तो आयलो. ताणें मनशाच्या कुडीन जितलें दूख सोसूंक जाय आसलें तितलेंय सोंसलें. आयज तो मोळ्यांत आसा. खुर्साचें मरण ताका दिश्टी पडटा. ताजें जें कितें येवचें आसलें तेंय ताजे दोळे मुखार आसा. आतां तो ताका पळयता आपूण खंय आसा. खरेंच ह्या वेळार ताजेर आयिल्लें दूख हें व्हड जावन आसलें. आनी त्याच वेळार जुदास इस्कारियोत त्या सुवातेचेर आयलो. ताणें ताका मुकूट दिवंक पळयलो. मोगाळ भाव भयणानो, दोनया जेजूक मनशा कडल्यान मुकूट नाका. ताणें सोर्गीचो मुकूट पयलींच घेतलेलो आसलो. कारण तो देव बाब जावन आसलो. देव खूद ह्या संवसारांत येवंक शकना. मनशाचे कुडीन येवन तो ह्या संवसाराचेर जिवंक शकना. कारण तो पवित्र देव जावन आसा. तो पवित्र आत्मो जावन आसा. पूण जेजून कूड घेतली आनी तो ह्या संवसारांत आयलो. तुजी आनी म्हजीं पातकां ताजेर घालप हें ताचे पासत खूब वायट अशें जावन आसलें. तरी पूण देवाचे खुशे वरवीं ताणें आमचीं पातकां आपणाचेर घेतलीं. लुकाचो 22वा आविसूर आनी 43वे वळी प्रमाणें जेन्ना जेजूची अरण्यांत परिक्षा जाली तेन्ना स्वर्गावेल्या दुतांनी ताजी सेवा केली. आनी आतां सुद्दां स्वर्गावेल्या दुतांनी ताका बळ दिल्लें आसलें. फकत लुकूच ही घडणी आमकां दाखोळ करता. 44वे वळी प्रमाणें फकत लुकूच आमकां सांगता की रोगताचे मोठे मोठे थेंबे जमनीचेर पडटात तशे ताच्या गामाचे थेंबे जमनीचेर पडटाले. जेजून त्या वेळार कुडीन जें कितें आसलें तें जें कितें त्या सुवातेचेर आमकां पळोवंक मेळटा तें सगलें भायर काडलें. ताजें रगत हें उदक जालें. आनी ताजे कुडीन ताणें एक थेंबो पासून दवरूंक नासलो. आमकां सासणाचें जिवीत दिवचें पसत आनी आमची सुटका करचे पसत ताणें आपलो एक एक थेंबो रोगताचो वारोवचो पडलो. आपलो जीव ताणें दिलो. जेजू जोआच्या 10व्या आविसुरांत आनी 10वे वळीन म्हणटा, चोर येता तो फकत चोरूंक, मारून उडोवंक आनी नास करूंक. हांव तर तांकां जिवीत मेळचे पसत आयलोलो आसा. आनी तें भरपूर प्रमाणांत मेळचें म्हणून आयलां. ताणें अर्दें जिवीत कोणाकूच दिवंक ना. ताणें पूर्ण जिवीत सगल्यांक दिलें. आनी जर कोणाक हें जिवीत फावो जालां तर तें फकत दोनया जेजू क्रिस्ताच्या रोगता उद्देशी. पूण हांव तुमकां एक प्रस्न विचारतां, तुमी ताका नाकारतात? तुमी वायटान ताका नाकारलेलो आसा? मोगाळ भाव भयणानो, आयज हो प्रस्न तुमी तुमकांच विचारात. जें कितें ताणें तुमच्या पसत केलें तें खूब जावन आसलें. त्या जेस्तेमनाच्या मोळ्यांत उबो तो आसलो. ताच्या ओतम्याचो आवाज तुमकां आयकूंक येता. तुमकां ताच्या रोगताच्या थेंब्याचो उगडास येता. तें तुमकां दिश्टी पडटा. दिमेचेर येतात आनी मागणी करतात. कारण जेजून त्या खुर्साचेर आपलें मरण दाखलो केल्लें आसा. आनी हें ताजें मरण म्हणजे खूब व्हड जावन आसलें. कोणूच दुसऱ्या पसत मरूंक शकना. फकत देवाचो पुतूच दुसऱ्या पसत मरूंक शकलो. कारण ही देवाची खुशी जाली. लुकाचो 22वा आविसूर 45 ते 48 वळी प्रमाणें उमो वो मोगाची आनी प्रितीची खुणां दाखयता. पूण जुदासान ताजो उमो घेतलो तो मोगाची वो प्रितीची खुणां न्हय तर ताचो घात करच्या पसत घेतलो. ताजें हें काम खूब वायट जावन आसलें. तें एक मनशाक राग येयसारकें जावन आसलें. मनशाक सोबता तसलें तें काम नासलें. जेजू मनशा कुळांत जल्माक येवन पूर्ण मनीस म्हूण तो आयलो आनी ह्या संवसाराचेर तो जियेलो. तो बाकीच्या लोकां पासून
वेगळो असो नासलो आनी तो बाकीच्या लोकांसारको वातकी नासलो. तो पवित्र देवाचो पूत पवित्र जावन आसलो. आयज तुजें आनी म्हजें सगलें जिवीत ताच्या मुखार उक्तें आसा. आमी कितें करतात आनी कितें करिनात हें सगलें ताच्या मुखार उक्तें आसा. आयज तो तुजो आनी म्हजो मोग करता आनी त्या खुर्साचेर तो त्यास पसत उमगळ्ळो आसलो. ताचें मरण आमच्या फायद्याक जावन आसा. तो मेलो म्हूण आमी दुखी जावंक जायना, तर आमी ताजे व्हड उपकार आठोवंक जाय. जर आमी दुखी जाता जाल्यार आमी ताजें मरण नाकारता, कित्याक तो मेलो म्हणून जिवीत मेळ्ळें. तो मरूंक नासलो जाल्यार आमकां जिवीत मेळचें नासलें. क्रिस्ताच्या फाटल्यान जायतीं जाणां चलतालीं आनी तीं वाटेर रडटालीं, पूण जेजू तांकां सांगता, तुमी म्हज्या पसत रडो नाका, तर तुमच्या भुरग्यां पसत रडात. आनी हेंच पेद्रून केल्लें आसलें. जेजूक धरून कायफासाच्या मुखार हाडलो, जो रोमाचो महायाजक जावन आसलो. खरें पळयल्यार ताचो सासरो मोजेसाच्या सुमर्ती प्रमाणें पळयल्यार महायाजक जावन आसलो. आनी जेन्ना जेजूक धरलो तेन्ना तो चुकीच्या लोकां मदें वचून बसलो. खरें पळयल्यार पेद्रू लोकांक बरोच भियेल्लो आसलो. लोक आपणाक धरून मारतले अशें ताका दिसतालें. ही ताची भिरांत आसली. पूण जें कितें जावंक जाय आसलें तें घडटलेंच आसलें. तें कोणाच्यान आडावंक जावचें ना. देवाच्या उतरा प्रमाणें सगलें घडोवन येवचें आसलें. लुकाचो 22 अविसर 55 ते 57 वळी प्रमाणें जेजूची फकाणां आनी चवकशी सुरू जाली. तेन्ना शिमोन पेद्रू त्या सुवातेचेर आसलो. त्या सुवातेचेर ताजेर व्हड संकट आयिल्लें आसलें. पूण ताका लोकांनी वळखूंक जाय ही येवजण नासली. पूण ताका सगल्यांनी वळखलो. ताणें जेजूक नाकारलो. हें चित्र ह्या सुवातेचेर आमकां दिसून येता. आयज ताजे सीस पासून ताका नाकारतात. मोगाळ भावणानो, अशी केन्ना तुमची परिस्थिती जाल्ली आसा? अशे भिरांतेक लागून तुमी केन्ना दोनूय जेजूक नाकारलेलो आसा? जर अशें आसा जाल्यार पेद्रूचें जिवीत तुमचे भितर आसा अशें दिसून येता. पूण जर अशी परिस्थिती ना जाल्यार तुमी जेजूचे खरे शीश जावन आसा आनी जेजू तुमकां केन्नाच सोडचो ना, निमून सारचो ना. पेद्रून ताका नाकारलो कारण आजुनूय पेद्रू संवसाराचें जिवीत जियेतालो. ताका संवसाराच्या लोकांची भिरांत आसली. लुकाचो 22 विसर 61 आनी 62 वळी प्रमाणें शिमोन पेद्रूचो जेजूचेर मोग आसलो आनी ताणें ताका सांगलेलें आपूण तुका केन्नाच सोडचो ना. हें ताणें खरेपणी ताका सांगलेलें आसलें. पूण ताका आपणाची अस्कोताय खबर नासली. ताच्या कुडींत कांयच बरेंपण ना जालें. त्याच पसत ताणें ताका नाकारलो. तो आजुनूय दुखाचेर नासलो. पेद्रू रडलो. ही खऱ्या पश्चातापाची खुणा जावन आसा. मोगा भावणानो, खरेंच जेजून ताका सांगलेलें, आयज राती कोमो 7 घालच्या पयलीं तूं म्हाका 3 फावटी नेगार वेतलो, म्हणजेच तूं म्हाका 3 फावटी नाकारतलो. आनी शिमोन पेद्रून ताका 3 फावटीच नाकारलेलो आसलो. आयज आमी दोनूय जेजूक कितल्या फावटी नाकारतात तें पळयात. आमच्या जिवितांत आमी कितले फावटी पातक करतात तें पळयात. हांव दुसऱ्याक फटोवंक शकता, पूण हांव म्हाकाच फटोवंक शकना. आनी हांव दोनूय जेजूकूय फटोवंक शकना, कारण म्हज्या भितर आसलेलीं सगलीं चिंतनां दोनूय जेजू क्रिस्त जाणा. तो म्हज्यो सगल्यो चुकी जाणा आसलेलो देव जावन आसा. तुजी आनी म्हजी अस्कोताय ताच्या मुखार उक्ती जावन आसा. आनी आयज हांव कितें करचो आसा हें हांव जाणा आनी देवूय जाणा. पूण हें म्हजे इश्ट नकळो, म्हजीं घरचीं नकळत, निमूण म्हजे शेजारी नकळत, म्हजीं ओत्मीक भाव भयणाय नकळत. पूण आयज
आमी सगल्यांक फटोवंक शकतात, पूण मोगाळ भावणां, आयज तूं तुकाच फटोवंक शकना. तुजें जिवीत आयज एकदम मेळें जाल्लें आसा, आनी हें मेळें इतल्याच पसत जाल्लें आसा की तुज्या कुडीन तुवें आजून पासून खऱ्यांनीच दोने जेजूक आमंत्रण दिवंक ना देखून. जरी तुवें आमंत्रण दिलां, जरी तूं चलता देवाच्या उतरा प्रमाणें, तरी सैतान तुका नाडूंक पळयता. पेद्रूक सैतानान नाडलेलो आसलो, ना तर पेद्रू केन्नाच फट उलोवचो नासलो. पेद्रून 3 फावटीं फट मारली, पूण दोनूय जेजून ताजे नदर मारल्या उपरांत ताका उगडास आयलो दोनूय जेजूच्या उतरांचो, आनी त्याच वेळार ताच्या दोळ्यांतल्यान दुखां आयलें. मोगा भावणांनो, जेजूचें जिवीत जर ह्या संवसारांतलें थोड्या दिसांचें आसलें तरी ताणें त्या थोड्या दिसांनी जें कितें केल्लें तें खूब जावन आसलें. ताणें केल्लीं सगळीं विस्मितां पवित्र पुस्तकांत बरोवन दवरलेलीं आसलीं, तर ह्या संवसारांत दवरूंक जायना इतलीं पवित्र पुस्तकां जावचीं आसतलीं आसलीं. पूण ताणें थोड्योच घडण्यो ह्या पवित्र पुस्तकांत बरोवन दवरलेल्यो आसा. एक एक वळीन एक एक पुस्तक जावंक जातालें, इतलीं ताचीं कामां व्हड जावन आसलीं. आयज जण एक पवित्र पुस्तकांतले वळीन दोनी जेजू क्रिस्त दिश्टी पडटा, कारण तो देव जावन आसा. जोआचें शुभ वर्तमान पयलो आविसर आनी पयलीच वळ सांगता, अरुंबाक सोबद आसलो, आनी सोबद देवासोवें आसलो, आनी सोबद देव जावन आसलो. मोगाळ बाबणांनो, खरेंच हो सोबद दोनी जेजू क्रिस्त जावन आसलो. आनी आजें शिकोवप जेन्ना आमी जोआच्या पुस्तकांत करतले तेन्ना आमकां समजून येतलें. तोच मनीस जालो आनी आमच्या मदींच येयलो. आयज पवित्र पुस्तकांतले जण एका वळीन दोनी जेजू क्रिस्त आमकां दिसूंक पडटा. खरेंच तो आयज आमकां तातूंत दिसता, कारण तो जावन आसलो देव, हो सोबदूच देव जालो, आनी तो तुज्या आनी म्हज्या पातकां पासत ह्या संवसारांत आयलो. देव आसा, आसलो आनी फुडें आसतलो. तो केन्नाच बदलो ना. ताजी सावळी बदलो ना, ताजी उतरां बदलो ना. देवाचें उतर सांगता, सर्ग आनी संवसार सरतलो पूण म्हजीं उतरां केदींच सरचीं नात. कितलीं व्हड उतरां ही ती तुमी पळयात. मोगा भावणांनो, खरेंच जेजूक धरलो, ताजे हात पांय खिळायले, कांड्याचो मुकूट ताणें आपले तकलेचेर घेतलो, कुसव्यान ताणें आपल्या बालो घेतलो. आनी आयज हें ताणें कित्याक बसत केलें, कोणाक लागून केलें, आनी हें ताका कित्याक करूंक जाय आसलें, तर तुजो आनी म्हजो नाच जावचो न्हय, तुका आनी म्हाका सासणाचें जिवीत फावो जावचें ह्याच पासत ताणें केलें. आयज आमकां ह्या उतरांचें कांयच पडून वचूंक ना, पूण जेन्ना आमी ह्या उतरांचेर बारीकसाणेन नियाळ करतात तेन्नाच आमकां ह्या उतरांचें पडून गेल्लें आसता. ह्या उतरांचेर एक बारीक नदर दिली जाल्यार कळून येता की हें पवित्र आत्म्या उद्देशीं बरयल्लीं उतरां. खंयच्याय मनशाची न्हय, खंयच्याय लेखकाची न्हय, निमूण आनी कोणेनूच ती बरोवंक ना. देवाचो मोग हो खूब व्हड जावन आसा. देव हो खूब व्हड जावन आसा. ताजी लांबाय, ताजी रुंदाय, ताजी खोलाय आमच्यांनी काडूंक जायना. तो आयज तुका आनी म्हाका पळयना. जर ताज्या नदरे मुखावयल्यान आमी पयस गेले जाल्यार आमी सांडलोले जावन आसा. मोगा बाबणांनो, खरेंच आयज तूं खंय आसा? तूं आयज तुकांत विचार. आयज इतलें दूख तुका कित्याक? आनी हें दूख घेवन तूं खंय वेतलो? आयज तुका इतलें दुयेंस कित्याक? आनी तूं दुयेंसांतलो कित्याक बरो जायना? मोगा बाबणा, अशे जायते प्रस्न आमच्या मुखार आसात. आयज आमकां शांती ना. आयज आमचीं मनां उचांबूळ जाल्लीं आसा. आमचीं घडचींच म्हाका आनी तुका आयकना. कारण कित्याक? कारण देवाची भिरांत आमच्या घरांत ना देखून, देवाचें उतर आमचे भितर ना देखून. आमचीं भुरगीं आमकां कित्याक रेस्पेद दिनात?
तर आमी तांकां देवाच्या उतरा प्रमाणे वाडोवना देखून. मोगा बाबणानो, आयज तुजी जायती गरज आसतली, पूण तुजी गरज तूं कोणाक सांगतलो हो एक व्हड प्रस्न तुज्या मुखार आसा आसूं येत. आनी संवसारांत तुज्या मुखार आनीक कोण आसा? आनी तुका कोण आसा? तुका कोण पळयतलो आसा काय ना? काय एकसुरो तूं ह्या संवसारांत जियेता? आनी जरी तूं एकलोच वावरती आसा आनी जायतीं तुजीं घरचीं जीं आसात तीं ऑन वावरती आसात जाल्यार तुका ह्या संवसारांत चड आनी चड दूख आसतलें. पूण मोगा भावणानो, असल्या दुखाक भियोवपाची गरज ना. असल्या दुखाक जर आमी भियेले जाल्यार आमी ह्या संवसारांत शेणून वेतले. आमकां कांयच बरेंपण मेळचें ना आनी आमचो नाच जावंक पावतलो. तो मोगा भावणानो, आयज तुजीं जायतीं मागणीं आसतलीं आनी तुज्या मागण्यांक आमी रावता. तुजें कसलें मागणें आसा तें तूं आमकां कळय. आमी तुज्या पासत मागूंक पळयता. देव तुजी मागणी आयकूंक शकता. तुका तो आदार दिवंक शकता. तुज्या पासत एक व्हड म्हत्वाचें काम जावंक जातलें. तर मोगा भावणानो, ही कार्यावळ आमी हांगाच सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळींत आमी परत मेळुया.